माणसान हुंय वचपा तयार करता आनी तुका दिसता काम सुणयता म्हणून हे ना पाय तश केन्ना करपाना आम तेगे एकवटा दोगूच पूत पुतू आणि केसोले हा केसो पुतू हे सगळे तुक लागून जाला तुक लागून ओय तुक लागून ओ गांव आणि हे घर हांव सोडून आय 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 आणि म्हज्या सोसून जायना गाले ती म्हणी तोंडा गाले अरे ही तुगे गाले म्हणून सांगितलं ही तुमगे निमाणी हांव हे घर सोडून पाय हांव तुजे पांय पडटा आम सोडून वचनाक रे पाय पाय तू नासतना कश जियेतले जियेतो केश काय म्हाका जाता म्हाका एक सांग रे दोंगरा वयली झाडां कोण शिंपता देव शिंपता सुकण्या पोट कोण बोत्ता देव बोत्ता तेच भाशेन देव तुमची पोट बोत्तलो आय मुझे राणी सोसू जायना ना हांव रावना हांव गेलो अरे 6 महिने जाले 6 महिने हे तोन्ने कुडीचो कोणेच फायदो काढलो ना होपना ती वस्तानी गोंयांत दोन केसो फायदो बुमोय तरी ओम चोयता ती होपता जाल्यार तुझे हांवें सगळें भायर रावन आयकलां तूं कितें पिसो जाला कितें रे ह्या भुरग्यांक तूं सोडून वचूंक सोदताय ताचो सांबाळ कोण करतलो अरे तूं भायर रावन आयकलो म्हणतो मोठे बरेच गेले भायर रावन आयकोपाचे अरे अरे 6 महिने झाले हांव बेकार आहा कोण एक शेजऱ्याक तांक जाला म्हाका नादार करपाक आता तूं म्हणतो नाहलोलो बोटीचे आहलोलो 9 महिने तुगे बायल तरी म्हज्या आदरा येयल्या रे तुजें तोंड सांबाळून जाई आनी कितें सांबाळ म्हूण सांग नाका तुज्या लागीं आनी कोण उलयतलो तुका जाय पळय तें कर मागीर तूं कोणें उलोवपा यो म्हूण सांगलो तरी अरे बाबा ये वाटलो भुरग्या सोड तू मुय वयता बोमोई तुगे कुमार बी कोण आहा कितरे बाबा बरें गेले मुगो तुगेले तूं आतां बोमोई कुमा आनी हाय काय मई जाते अगो 6 महिने जालो हांव कोस्ट काडटा हे सायडी पासार जात तूं देरांतल्यान एक दीस तूं म्हज्या आदरा येयला गो शी बाबा कितू पोजळो दादूल रेओ कोण लागो तुगे बायल मरों पावले म्हाका लागो मेल ना मुगे बायल मेलतीच एक लागो जोई तयारी म्हणते माडोय तो दोन दोगाय तू सांगे लागे तुला भितो काय म्हणलं माडो आहे पण भितो जीव हाताय सारखे अचोय हांव वयत म्हणटरी म्हजे हाटल्या तेंक जोय आहे तेंक जोय म्हाका सांगता मुगे कोश्टा भुरगी रे ती हांवें जल्म हाडली रे तेका तुई जल्म हाडला जाल्यार हांवें जल्म हाडलो न्ही तेंका शी एसो दादल्याक कोण उलयतलो बेश्टे मरे हांव भितो येयले तुका दाखोवचे जावं सायबा तुका तरी पुटवले म्हाका दाखोय निश म्हूण ए माता हय गेले अरे बरे तुमी आनी कितें करपाचे येवपाचे वचपाचे शी आनी हांव रावूं नायका हांव वयता म्हणल्यार वयता जावन आसा तारोटी बायल मोतोच भुरग्यांक सोडूंक चिंता दुसऱ्या वस्तोऱ्याची आशा करून बॉम्बे वचपाची तयारी करता दोगूय चेडे गॅलरींत बसोन बापूय वेता म्हूण दुकानी रोटा घरांत कित्याक लागोन तुफान उपरासले पयात मुखार दिसती पडटा कोणाचेच आयकोन आसतना दादलो पयात आपले घर कशें पिसुटा ओद्रूस आपल्याचेर आयला म्हणून आपल्या भुरग्यांकूय विसरता गोंया आपण केन्नाच येवचो ना म्हूण गोंयचे मातेचेर तो तुगता बॉम्बे कुळांत रावन संवसार करतलो म्हणून फुडली चिंतना चिंता बापूय भुरग्यांक सोडटा भुरगे कशे घरांत रावतेले
तांचे ओद्रुस्ताचेर नदर मारीत तर दिसता उपासांनी मोतेले पळयात ते बुकेन न्हिदोन आसात जेवण ते कशें तयार कोत्तेले पोटाक भूक लागता तितले पावटी उठोन रिती आयदोणां पळयताले येदे व्हडले तांचे ओद्रूस येवंक भुरग्यांनी कसली केल्या जायचू व्हडलो भाव गॅरेजीन काम कोत्ता आपल्या भावाची मारूंक आवय बापायन तांकां जल्मान हाडून घरांत तांकां दिलें दूद आपले हात सोडून गॅरेजीन काम करून आपल्या घरांत हाडूंक सोदतात सूद आपले जोरोवन पळयात कितलो सोबीत बंगलो बांदलो दोगूय सांगातान ते काजार जाले फुडार करूंक आपलो फुडलो बायचे फाटल्यान ते मरोंक नात काम करून नवो रस्तो सोदलो दोगूय भाव ते आयज गोंयचे राजा जाले पळयात पायीच कुडात उरलो ही कोरी गोंडी आयज घडोवन गेल्या आमचे ताय घडोवंक फावना जायते तारोटी घर सोडून कुळांत रावतात म्हणटात गोंया केन्नाच येवचे ना मातार पिरायेर कुळांत ते मोरोंक पावतात तेन्ना कोण तांकां पोवचो ना मोरचे वेळार पेट घेवन गोंया येतात म्हणटात बायल भुरग्यांक सोडूंक ना आयज आमच्या मायच्या मरणाचो वर्साचो दीस ऑफलांचो आराव तुका भेटयता कित्याक ह्या आमचे मायन आमकां जल्मांत हाडून ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयला देखून हांव सदांच तुज्या सांगाताक आसलो बॉम्बे तुका दिसता हांव म्हज्या मायचे पोस्ट विसरलो म्हणून ना हांवूय ताका पळय रातचो आराम मेलबर्न हांव सोंसता आमच्या मायच्या फाटल्यान आमकां ह्या संवसारान कोणूच ना आयज कितले दीस जाले हांव तुमचे लागीं विचारते दिसलो ना हांव पळयता तुमी सदांच तुमची मायची पुजा करता पळय पळयात तारी वाचतली जाल्यार दोनूय हातांची गरज आसता तेच परी एका भुरग्याक जल्मांत हाडटलो जाल्यार एके वस्तून एक दादल्याची गरज पडटा देखून ह्या आमच्या बायचो फोटो आमी आमच्या मायच्या सांगल्यार मोठीक लावया राव सांगिता त्या गांवच्याचो फोटो तुज्या हातांत दिसो लावचे ना बॉम्बे हो फोटो आमच्या बंगल्यात सबचो ना कितें जाला आनी कसलो बाबा रोसिता हांवें ताका सांगलें हो आमच्या सासूबाईचो फोटो आमची सासूबाई सांगता मोठीक लावया म्हणून कित्याक कितलोय जाल्यार तुमचो सासूबाई न्हय कसलो सासूबाई ल्हान भुरगे गोंय एकसुरी दवरून बॉम्बे मोसा माता कसलो सासूबाई जोडलेली जोड बॉम्बे फुगारी खावयता कसलो शाबास रोसिता हांव चड कुशाल म्हज्या पायच्या चिंताची कथा तुवें सगळी वाचली आनी सगळ्या चिंताची कथा तूं जाणा हांव जाणा ताणें तुमकां दुखयल्यात म्हणून पूण कितेंय जावं आतां आमी ताका बगसुया आनी घरा हाडुया सनीडा ह्या पातकाकी आमच्या कानात आसलो ना मेलबर्न देवान व्हडले व्हडले पातक्यान बगशिया जेतून सगळ्यात चुकलेले बगसूंक जाय म्हणून जाल्यार ह्या तुमच्या मायक बगसून तुमी घरा हाडची ना तो पातकी न्हय पूण कातकी आमी ल्हान आसतना आमकां एकसुरे धरून येस बापायन आमकां विश्वासघात केला ल्हान आसतना भुरग्या सांगाताक रावन भुरग्यांक वयर पासांक वयर काडून तयार ना तसले बापायन भुरग्या व्हड जातकच भुरग्या सांगाताक रावपाचो कसलोच हक ना शाबास बॉम्बे हांव तुज्या पावलाचेर चलोना ना आनी ह्या फुड्यांत हांव तुज्या पावलाचेरच चलतलो दादा हो फोटो म्हज्या श्यामाचो म्हूण हांव जाणा तुज्या सांगाताक मामा आसा जाल्यार श्यामाच्या पडपाशी सकाळचो फोटो कित्याक ना ओगे कित्याक आसा दादा आनी हो फोटो कोणाचो हो फोटो तुज्या पायचो पायचो न्हय बाबा तुज्या शाबायचो बॉम्बे आनी मेलबर्न
आमच्या भुरग्यांक पासून जाय आमच्या सासूबाईचो फोटो कोण तरी लायलेलो जाल्यार तुमच्या दोगांची आडपण कित्याक भुरग्यांक सोडलेच जाय भुरग्यांक जाय म्हणून भुरगीं मागतात तितले वस्तू भुरग्यांक दिवंकूच जाय अशें ना पूण बल्फी पूण आनी कांयच ना पूण गाबच्याचो फोटो ह्या आमच्या मंदिरा सारक्या घरांत लावंक मेळचो ना म्हटल्यार मेळचो आता हे झूज सोपोवंक एकूच उपाय आसा उपाय हाय कसलो या आमच्या सासूबाईचो फोटो आमी हांगासर वणटीक लावया शिरेका म्हज्या दोगांनी गाबच्याचो फोटो ह्या जाग्यार लावन म्हज्या कश्टांक अपमान करिनाकाय बल्फी आनी मेलबन हे झूज हांव सोपयता तुम्ही कोणूच सासूबाईचो फोटो लावतोय ना न्हय जाल्यार दीत आसले तमाशे लागीं हांव तो लायता रोजिता अरे बाबा चाव केल्या बोलोड आज 8 दिसांनी चाय पीठ नामाण्याच्या गेलो तुका जाय जाल्यार गरो मुदो हाडटा गरो मुदो हाडटा अरे चाये पीठ ना म्हणतो चाये पिठी करपी सगळे कितें स्ट्रायकार केले कितें अरे आमचे तेंपा आनी मुडी चायेचे व्हडले धोबे हाडून दवरताले त्या क्लबा कांड्या आई चालते कितें बोलोड आज 3 वर्सांनी तुका भरावता तुवें क्लबा फायनलाची कायद्यांच्या नदर म्हाज्या अरे कायद्या फायनलाचे नदर मारले काय मागीच जाता अरे कायदे पळय फायनलाचे बरयले ते कायदे आमी जाणार आनी करपाचे आज 8 वर्सांनी तुका भरावता पळय क्लबा कायदा काजारी दादल्यांनी दुसरे बायले गेले क्लबा भरावंक जायना हो कायदो तुवें पाडा आज कितके वर्सांनी ती पातोळांडी येता तुमकां काय मिरयताय आमच्या क्लबा मेंबरांक तो कितलो ए तुम्ही सगळे आसताय ते तुमगे बरोबर झुरोपा तुम्ही हे गोलिया वयताय राती क्लबार येताय आनी केन्ना तूं कांय चालला रे अरे फ्रँकलिन तू आनी तेच तोंडाक कित्याक लागला गोंय देखून तेच तोंड कोणाच्यान बंद करूंक जालना आनी आमच्यानी बोंबेक कुणाक जातले फास्ट कोंबो ए कोणा कोमुला रे कोणा कोमुला ए आता तू पेपर वाचता तो मुगे पेपर वाचता तो मुगेलो ओय पेपर कोइना कोणा पेपर मारो पेपर कोण कोण रोज तुगे कुंभार मोजेला किती जोते आणि मोजे मला तू सोडून बोलतो वयरे हानी तू म्हाका सोडून भोंवता आतां जोर जाली तुका न्हू हुंय हांय तुगे उतरां हुंय हांय तुगे दिलाची भास सुकान तशें दुकान वाट घेता म्हणून माश्या देव खातीर रोगी राव हांवें तुका भास दिलो ती इगोचे दिल नासली हय आमगे रेस्पेर जालो ना हांवें तुका भास दिलो ती बॅक पे बेस्ती दिलो ती ओय हांव जाणा आसलोलें तुवें शोलयतलो म्हूण जल्लो टायरान गाडकोन चलयता केले मुगो दुस्माना खुश केली मुगो चोय दुस्मान कितको आसताय ते अरे बाबा भितर येयला खंय येयला अंकल म्हजें नांव टिटो आनी तूं म्हाका भितोड म्हणटाय बाबा टिटो आनी भितोड कोण ते ती खबर सोडा तुमी सगळे कुणाक कशे आसात किरोस क्लाबांतले मेंबर सगळे बरे आसाय पूण क्लाबाचे कांय नेमात आलोत आसाय एकले जत सोद म्हाका आठ कोण म्हाका जत कितको पडले कळ्ळें मुगो मातशें वगीर रावन कुणाक ते कायदे हांव वयतलो जालें बरें कोदळ अंकल हांवें तुका कुशाल जाय ती खबर हाडल्या खुशाल काय खबर अरे केसली आज कितलोच तेंप जालो तूं हे आंटीक घेवन भोंवता म्हणून आख्या आमच्या गांवांत खबर जाल्या एक जत जाय कित रे अरे तुमका तुमचो आले माती द्या पडत आई माश्या देव खातीर रोगी राव बाबा अगो किती खबर हाडल्या ती तरी चोय आलो सांग बाबा अंकल तुका गोंयांत दोग पूत आसात न्हय मेलबर्न आनी बॉनफी मेले कित रे आगे माझी माय आवोय आगे माझी माय आवोय मेले रे पुता अगो ए चुप तू कित्याक रडटा गो ते तुजी घोषणा केलो कोणाक घोषणा जाय तेंची दोळ्यांनी आजून तू केली ना आनी तू कित्याक रडटा बाबा चेड्या खबर कितें जालें बाबा तुवें म्हाका सांगोंकूच दिवंक ना तुजे दोगोय पूत काजार जाल्यात ती म्हाका खबर आहा हांवें बेश्टे मुगे कान दामलोले बाबा मुगे सुनू चो बाबरे दिसताय रे बाबा सुना खबर घेता मार खान कापा केले आज सुना हाच्या वयता कोम वयता कोम इतलेंच न्हय तुज्या पुतांनी व्हडलो एक बंगलो बांदला आनी ती आतां एअरपोर्टांची येता गेलो आत्ता वयता गोंया आत्ता वयता
मंजिला के बसी टिकेट काढता आणि गोंय वयता बाबा मुगे व्हडले पुताके फोन नंबर बाहेर आहे तुकडे म्हाका ते फोन कोण सांगो जाय हांव येता रूम तयार करून दवर म्हाका घे तुझ्या पुताचो नंबर सांग बाबा सांग 2745683 2745683 वयता गोंया वयता एक लेपूड मुगे घराटे हारायता ओई आज तू गोंय वयतो मागीन गेल्या दोनू आगी सांगाते तू येते पेटेचे बसलो हाते खारे गोवा कोण करिना सेवा राजकारण आयज उजान कित्याक बाजता गोंया सोबीत दवरूंक थोडे रावतात चोरून मिनिस्टर लिपोन कित्याक भोंवता गोंयाचा पुरोंक जाय कोणें घेवूंक जाय उपाय साफ करपाचे मनीस चिखलान लोवता बीजेपीन फुलां आज गोंया रोयलेली साफाय ना जावन चोतान भावता मारून ओपारी तू खाऊन सुपारी गोंया चलता कितें मिनिस्टर तोशे का नासलेले सोशे गोंया चोरून केला रितीं पुर्तुगेज गेलो इंडिया भितर आयलो इंडिया सोबीत गोंया मेवलें आयतें गोंया गार्बेजीक लागून पोया सिटीन भोंवन जालां पोत्तें गांव फामाद ताचे नाव घोटना वाड्यान कितें घडलां हांगा गार्बेज पोया तोळे मिनिस्टर कायाक तुमी वयर काडटा दुसऱ्याची कोयलां हाचो मिनिस्टर कोण करें बरें ताचें मन हें सगलें चुकियालें मान पयलां हे कुंकोळीचे लोकांक ओकोताचे सुकाप गार्बेजींनी घालून वीक सोडलां ही गार्बेज हाडून कोण तुय दिता सोडून हे कोणें पळोवपाचें तोडपाक गार्बेजीन बोल्ल्यान हें बाटकोळाची कुमारीचें कुंकोळेचो लोक तुमकां व्हडलो आसा होक हें दुवेंस तुमी आतांच बंद करपाचें ना तर हे गार्बेजीचें सारें करून काँग्रेसीचे पाटयेक धाडपाचें सोंसड्यार ताचेर नदर मारल्यार कोणूय मिनिस्टर ना थंय पळयतलो हे गार्बेजीचो वास पयस करून कोण दिता पास दिसता राणे मुखार सोदतलो जायतीं वर्सां राणे सीएम आसलो आतां सोंसड्यार कसो तो साफ करतलो सोंसड्यारचो लोक सगळे रस्त्यार येतूच राणेच्या बोकाक झेरून बूट लागतलो MMC आसोन तांचे दोळे लासोन हे कितें पळयतात काय गार्बेज काडूंक मेशिनां जाय हाडूंक सांगात कोण घेता उपाय आमचो सीएम म्हणटा सदां ही गार्बेज पळयता वयल्यान म्हणटा गोंया ग्रीन आसूंक जाय गोंया साफ दवरूंक आनी तुडू चोरूंक विचारपूक कर दिल्लीचो पाय
यो पातळ यो पावली यो गोय पावली कितरे ए माशा देव बरे भाशेन देव नाजाल्या आरो शितिगाच पुरा इलाचे ना ते ओ माशा गाय पावले आरो कोना बाबा काढ आपल्या ओय गोय कितलो मुदा चालली ए काय नो आणि जाय तेचो पावला की तू बर झाल ते गोया सासन गोय पावले मागिरी चोई बाबा काढले ये मात्यात आबा बरे गेले आ बायला तू दादला तू क्लास दिसणारे बायले मात्या दोन इतू तेव्हा नाव गोय येईल आणि आई ये मात्या मारको मागिरी दूर पास दे अरे चल बाटली मुदा दे आ वन झूम बोल पासून ना बरे दुकान बरे आ वय या काय आ वय फोटो चल सायबा या हम दाखवता फिटा मध्ये साइड ऑफ पाजा आवय तो श्रीमान दुकान मध्ये म्हणजे किती बढिया बारा मोठा करून टाकणार आहे तुका चोईला मोटर हा ते चोईला मोटर यो उगत पडी कदा यो आती भद्रा के सायकल किस भद्रा एक पेटी तुला यो अरे मुका जायना बोल ले पेटी कदा यो जो सायबा बुगस मागे यो किस कोत्रे पाऊन यो बॉस बॉस ओय mak lo soda awas na logista de Solonio awita boy Solonio waita अरे एक Solonio आता सणा mak कोणी आता केल झाल्यार आणि नुका जो घोळ झाला तुझे घेता मरे अगो इतू ते बोमोय काय झालो ना ते गोय कितकोन जातले यो बॉस चल लॉस नाकलाय नुका यो बेस ते और बोमोय कारण तारात मरे ते चलस चल हे इतू ते पण गोय ला मोटर मेळो काय मोटर की तोरा अच्छा मोटर ते अरे मी सायकल ए राव इंगे सायकल आमच्या सासूबाईन आपण गोया येता म्हणून आमका फोन केला 3 दीस जाले आम्ही तो येतलो म्हणून हांगासर रावता पण त्याची काहीच खबर ना म्हाका दिसना तो आनी मेलचो म्हाका दिसता तो आमकां लॉस्टा म्हणून ओय सुदेता आमचो सासूबा आयलो म्हणटोस आमी ताची खूब आपुरबाय करूंक जाय तुका दिसना हांव जाणा तू ताची कित्याक आपुरबाय करतले पळय ते आमच्या बाटाच्या खारपेक लागन ना सारकेच तुजे ए बाट जे ताचे नावार आसा ते आमचे करून घेवंक जाय आनी तो गारा आयलो म्हणटोस आमी ताका सारकोच बरोवंक जाय तुका दिसना सारके तुजे आनी इतलेच न्हय येता बॉम्बेकूय ताका लोक कॉम्बो म्हणून चावयतात पूण कितें जावं आमी पण ताका कॉम्बो म्हणून चावोवची न्हय म्हाका दिसता आमचो सासूबा आयला म्हणून आनी केदी व्हडली कार रोजिता आमचो सासूबा एकदम गिरेस्त दिसता म्हाका बॉर्फी म्हजो सासूबा आयलो चल या सिनेदा आमचो पाय आणि गोया केन्नाच ना तुम्ही आमची माची स्वप्न कित्याक स्वप्नदा बॉर्फी जाऊ तुझ्या कामाक आणि हांव येता म्हज्या कामाक सायकल बाबा बर्फी बाबा मेलबर्न कोण नाही कितरे मेलबर्न ओ आवाज तुका ओळखीचो सो दिसना हो आवाज बरो सोडचंद्रास विसरचना कित्याक हो आवाज सांगो आमच्या गांवकी पायचो भायल्यान पायला तुमचो तो तुमकां पळोवंक येता तारवार जोडलेले दुडू तुमकां हाडल्या घेवंक कित्याक फाटी सोदता जायते दादले कुडांत रावून कुमार घेवन कुशाल दीस सारता गोंयांक केन्नाय आपूण येवचो ना म्हणटालो गोंयांत पोदोड गोंयां येता मुगे सुनो
आवय मुगे सुनी तू बरी दिसताय कोणेच दोल्डी रे म्हाका कुडा सांगलो ना मुगे सुनी तू बरी दिसताय म्हण नाक जालो होबरो रोकडे सांगो येताय आवय मुगे सुनी तू बरी दिसताय म्हणले जाल्यार हांव इतू ते कुडा झोप मारपाचो खरे सासूबाई चोले कारण भितर सोडले सासूबाई भितर ये आणि ती जाणटेली पण भितर ए कोणा जाणटे बोल तू आ बरी नेशे जाय तू कुशन काढली जाणटेली अर्रा पातो मायचे थोडं येऊ नाही नाक नु किती जाणटे बोल तुझ कान भलाय रे बाय बॉम्ब एकदम बर बांधिला सुनोई जाल्या एकदम बरी आहे पण बाय ती देरा ओडशी कोणी केल्या काय ती ओडशीक नोय ती तुझ्या पुताची गॅरेज गॅरेज होय चल ये सौकाती जाऊ ये पण बरेच बाय बायलो मेळी आमच्या घरात आणून या आमच्या बंगल्यासारखे घर बॅन करूची दिला काय किती मेळू एक्चुअली मेळ म्हणते माक बोलला ए ओ बंगलो कोणा सांगून मारला तू माक म्हणता मेळू चोय या बंगल्या आवाज कितको कोत्तो मेळू खेळ हाय प्रश्न अरे आमका एकसरी दोन बॉम्बे शहरात वसवून त्या बाबतीत जिंकलो तो खेळ उडातान वाढून वळले जाल्यार आता पोया कोण जिंकता तो खेळ शी केसो बोल रे बरे ना माक दिस ना इन गार नितो पासून जाग मेळत नो माक बॉय दिसोता आम्ही हाल्या मोमो पोतो नो स्वाती गेट काढा पण माक सगळी तोंड बंद कर आणि उगी राव सांगतो तुका ईश्वर फोदोड एक घर जात कसो खावलो एक घर सांगा आमच्या दोघांच्या कष्टाचे हे घर तुमगे कष्टाचे जाल्यार मुगे हे बाट मुगे कष्टा बाट तुमगे कष्टावर येईले कशे मिस्टर फोदोड तुझ्या कुटुंबाच्या समाजात वास येता आणि तो आख्खा समाज तुका पीठ येता किती लोक माकीट येता अरे तुझे आंगा पहिले ऑइली वास येतो चोय तुझे असो मेकॅनिक असो बगल्या सोपताय रे अंती आमचं जाती बाईक ते बॉम्बे राहून आपले असले नसले ते सुद्धा खाऊन आता आमच्या घरात राहून पाहिला मोठ्या बॉम्बेत राहून आम्ही टाकला आसवा दिवच्या नाही काय तो सांगता ते तुझे घर आगासो नसले ते साला मुगे घर हुई आणले तुझे घर तुला जण जाऊन तर मी असले पळते होय तुझे घर जरा साहेब को एक दिसता पळते या पुढे तू त्या घरात राहतो किती इची बाहेर हाती हो बाबा मोक्षा येते का तो तुमच्यापासून किती करून तयार आहा आमचे पासून किती करून तयार असा जर तर काटकी पाय आमचे पासून किती करून तयार असं जाल्यार आम्ही लहान असताना आमच्या डोळ्यात दुखावा ती दुखा आमका पोटून दी अरे तू आमच्या पासून किती करून तयार असा जाल्यार आम्ही जे वळणे काढल्यात आमचा जीव पाय असताना ते आमका पळ काढून दे बाबा पाक बोक्षाय रे बाबा जाते आम्ही एक मुका बोक्षिया बाकी या बंगल्या राव लुगार दे रे बाबा किती तू आमच्या बंगल्यात राहू सोदता होय बाबा आणि आमच्या दोघांच्या बलगाडी असताना मला तुझे विश्वास ना बाबा तो तेको मेते जासना ते काम सांभाळतली पाय तू कितलो रडलो जाल्यार आणि आमच्या लागीं तुवें कितले मागले जाल्यार तुका आमच्या घरात आसरो केन्नाच ना हे पासून तुका सांगता ही तुजी पेट खाता बा आणि पोच आनी ते तोंटेत राव मुझे ये मागना चला मारी पेट पात्या मार ये पात्या मार चलिया मिस्टर फोदोड तोच उबो जाऊ साहेबा मुदा जाऊ नुसता मुदा जाऊन कसं आहे ते नादाला ते किती म्हणते दाखवता हो एकच तुझ्या पोट मोतीन दोर आम्ही दोघंही घरात असताना चुकून पासून आमच्या घरात केन्नाच नाव गावचोना फाशीलो तुमको तो राव पोटावर पेजे लाईन आम्ही जाईन तो होतो जाऊ बँक सुट्टा होय यो जोड झाले गो जोड झाल म्हणजे
पानी पियोत रे? हिंदी में बात करो। क्या करते? एनर्जी। किधर से लाया? बालू फार्मेसी। सप्टेंबराचे 28 तारखे ओच्या 5 गोंडी गोळली गोंडी ती पळयताना आंगाची लव उबी रावली नावलीच्या गांवान पावस पडलो भोवूक लोकांची लूट पडली ह्या बिहारीक तरूक जॉर्ज बारेटोन धांवली बाली गोंयांत तो इंजेक्शन घेताना जॉय साबार टाका कोत्ता ताका मातूय बी येनासतना गोंयांत तो रागान हिंदी मारता इंजेक्शन कुयतान तुवें हाडलां होच विचार जॉर्ज ताका विचारता बिहारी बालूक बी येनासतना बालूची फर्मास दाखयता बालूच्या सांगातान रावून लाखांचे बिझनेस चलयतालो बिहारीक सोडात म्हूण दिगंबर जॉर्जीक फोन मारतालो पोलिसांनी फॉर्मात चेक करतच 2000 इंजेक्शनां मेळ्ळी नावेलीच्या लोकांक फटोवन इंजेक्शनां गुपितली बंदरली दुयेंतीक वखदां दिवपाची फर्मास ड्रग्साची फर्मास जावंक पावली बालू ड्रग्स विकता म्हणून आख्या गोंयांत खबर गवली हुशार तोकली पळयात बालूची ओरिजोमात करून फॉर्मास आसनाक बंद दवरपाची साबरगांवची भुरगीं कॉलेजीक जात वाट लायतलो बालू ह्या भुरग्यांची फॉर्मास उक्ती केल्यार नावेलीच्या लोकांक नाचपाची येदो व्हडलो भोवभाव नावेली जावन जायते मिनिस्टर आपूण पडले बालून कांयच अशें करूंक ना आदार ताका दिवंक मुखार सरले दिसता ड्रग्साच्या कुस्तार मिनिस्टरांनी दुडू सोडले बालूक सालवार करीत तर वायट दिसले गेले फुडले नोदोर मारल्या तूं वखदां कितें हांवें पळयलां साबार वर्सां फाटीं भुरगें जल्मान येताना जायतें आमचें चुकलां आतां भुरगीं जल्मान हाडूंक दोतोरांचें पावल फुडें पावलां भुरग्यांक बरे भाशेन जल्मान हाडूंक बरें सूख आमकां मेवलां साबार वर्सां फाटीं भुरगीं
तोटी जाताली माय बाय आपल्या भुरग्यांक पळोवन तुका घोळून रडटाली झाडपाल्याचे वखद करून भुरग्यांक ती सांबाळताली मोठी आनीक तोटी जाल्यार देवाची रोसना म्हूण समजताली तोटी जल्मल्या दुयेंसाक मात पूण वखद नासले आमी सारकी जल्मा देवूंक मजबूत वखद कोणें सोदून काडले पोलियोचें वखद भुरग्यांक घालूंक हें सूख कशें आमकां मेवलें दोतोरांची नांवां सांगता सूख तांणी आमकां दिलें दोतोराची नांवां अशीं आसात शाबीन दोतोर हो गोंयचो तोंडांत घालून पिवपाचो पोलियो वॉश डॉक्टर तयार करपाचो इंजेक्शन तयार करपाचो डॉक्टर सालाक तो गांवांत राश्याचो दोगूय दोतोर एकठांय रावन सांबाळ तांणी केलो सगल्या भुरग्यांचो दोतोरांक इनाम सीएमान दिवूंक जाय आसलो आयज पोलियोचें वखद सोदतेल्याक इनाम दिवूंक कित्याक फाटीं सरलो गोंयांत तोटी कुटी भुरगीं आसा तांकां आदार दिवूंक फाटीं रावलो व्हिलचॅर गरजेच्यो वस्तू दिवूंक ना सांगात तूं सीएम कसलो दोगूय डॉक्टरांक शाबासकी दिता उपकार विसरोंक जावचे ना ह्या मुखार भुरगीं जल्मतात पळय ती कुटी तोटी जल्मोची ना पोलियोचें वखद इनेक आमचें जाय खंयच्यार खंयसर मेवचें ना सगल्या भुरग्यांक पोलियो घालात फुडाराक कसलें कोत आमकां लागचें ना तू कांयच भियेना काय हांवें तुका सांगला न्हय गाडी व्हरोंक येता म्हूण आमचे गॅरेजीन कितलें काम आसा तरी आसतना हांवें तुका पास केलें येता म्हणून येता म्हटल्यार येता या वयर रे बाबा आतांच येता रे वयर सकयल जायना काय हांवें तुका सांगला न्हय येता म्हूण येता म्हटल्यार येता ओके मेळ्ळो अरे कितें रे सगळो शिरो जावन खंय वताय बंती आयज आमच्या डॉक्टरांचे कॉन्फरन्स आसा कॉन्फरन्स आनी कसले जाणेन बंती आमी सगळे डॉक्टर एक जावन गिराणावर चौकशी करूंक भोंवतात कित्याक लोकांच्या तकलेन जो गैरसंबंध आसा न्हय तो आमकां काडूंक जाय तुमी दोतोर पिशे जाल्यार गिराण जावन आसा देवान केला पळय तें आनी देवान केला ताचे वर आमचे मनशाचें गिन्यान तितलें पावचें ना म्हाका एक सांग तूं मोटर घेवन वता न्हय हांव मोटर जाल्यार म्हाकाय तुजें सांगा ताका येवंक जाय म्हाकाय कसलें गरजेचें काम आसा इट्स व्हेरी नायस कम ऑन लेट्स गो गेली ते एकदम बरे गेले आता यांची खबर हांव घेता चयता कित पासून करता ती
गेल्या ते आख्खे 30 बय नाही जाल्या पुरो अरे तुम्ही आमगेल्या रांगी हटाय लागा चलो चला लागा चलो इंगाचे तू आमका भाषमान म्हणता पापाय अरे पापाई हे आमगेले कस्टमर आणि हांव समजलो मुगे पुताको काय जायना म्हणून बाये हांव खूंय वचना बाये हांय मुगो तुमके येता आसतना बोमोयसो येता आसतना चॉकलेटी हाडल्या चॉकलेटी धोबे ते चॉकलेटी घरां भितर दवरले ते घेता आनी येता तुमी हिंगा हेळाया मुगे फोटांनी दवरला आसनी हिंगा राव थँक्स चोयन येता एकले रांदता एक हिंगारांनी दुसरे बी हातान चोयन येता सिनेताबाई ओ सिनेताबाई उदो नावता किती गो कोण आला मग सासूबाई तरी वय बाय वय काय माशे राव हो ना आवडी जाता उदो नाव झाले माशे कपडे घालता माशे अर्जंट हा मुगो बाय माशे कशे माय सर हांव कितें लोक सासूबाई आणि हांगा बाथरूमाशी कितें करता सासूबाई सिनेता उदीक न्हांवता चल हे भितर बस ते आयले म्हणटच तूं बस ये सासूबाई ये बस रे ये सासूबाई बस हांगा बस आवय कितू बोर दिसता तुवें सुनू तेणी म्हाका बसूं वयचे गोड एक दोन हीक पासून पिवून जालें हांव ते पिवता सासूबाई एकलो सो कितें उलयता ना काय नाही आलो बाय तुजी खबर करता ओय बाय तुम्ही दोघं सुनो चोपाका दिसताय गो बाय खरेंच हांव ते हुंपी आहा बरो पूण ते हुंपी सोडून म्हाका तुमची तुलो उगडा आसता म्हाका सुमच्या आनी सारकें रावो जायना ते हुंपी ओय बाय तुम काय म्हटल्यार हांव तशें जाता आसतलें न्हू गो बाय ओय बाय ओय सासूबाई हांव तुजो खूब मोग करता पूण कितें करतलें हांव तुज्या पुताक येता पळय सासूबाई हांवें तुका किस दिला तुका बरें दिसोक ना वाव आता म्हणटा सुनेली सासूबाईचो मोग हे म्हणजे माय घे तू बाय ते बाय तू दोघांनी एक होता एकले आवय कितू ते पास नीट कर बसो मेळना ते सांगपा म्हणल्यार हांव तुमचो पाताय तो आशेता तूं मोय म्हाका तुमची खबर मेळना ती त्या मुगे पुतान म्हाका जर बापा पळयलो ती काय बाय हांव कोणाकूच बेगा कित्याक तूं आमचो मोगाचो सासूबाई बाय गो बाय आनी गो मोय मेळटा तो मुगो बऱ्यो केसे घाल्ले ओय पिक्चर काढल्या ओय सासूबाई तुझ्यासाठी तर कमी कितली पिक्चर पळोवंक आसा पूण बाय तुवें आमचें एक काम करूंक जाय एक काम कित्याक गो बाय हांव तुमगे 100 काम करूंक असो तयार आहा शिवूत सारे बाय काय तुका पळय मोग जायलोय तितलोय मोग घेवन तुका आमी खुशाल करून दवरला पूण एक पार कितें तुवें आमकांय खुशाल दवरूंक जाय गो बाय तुमी खुशाल आनी कितें करूं गो बाय हा बाय तुवें आमच्या बाटाची कागद तुजे लागीं आसात न्हय ती आमचे लागीं कितें मोगी आसा बाय तुवें आमचें काम केलें जाल्यार आमी तुका अदीक मोग दितली बाय आनी इतलेंच न्हय तुका तुजें पूत गारण केना जाल्यार आमी तुका गारण दितली सुन्यो आसतना तूं बेजाय बाय आमी आसतना तुमी येना काय ना तुमी आसता केसो बी पाना कोणा बी पाना सोगले तुमकां पळय कितें जाय तितलेंच तुमकां मेळटलें कागदां कित्याक कागदां न्ही म्हजो जीव पासून तुमकां जाय जाल्यार पूण बाय पयलीं कॅसेट चोय हाडू चलुया चलुया सुने तुका पळोवन कुडीन शिस्ता रोगो
गोपान मोजा आयल्यार म्हाका कितें बोगो हांव झाड दोरयान मारून ओडटा लोकोत लोकोत अशें भोगता म्हाका एक गो सासूबाई गोपान घेवंक भिरांत म्हाका दिसता शेजऱ्यांक खबर गो असो मोगा मी कोतात मोर चेड्यांक तुज्या कोणूय गुपीत सांगो हांव किस तुका दिता म्हूण सासूबाय सदांच म्हजे लागीं तूं रावशी मागोन निमण्या वेळार मोज्यान सांगूंक जायना हें पिस्तेलें पोनेलू सुने तुमच्या मोगान हांव जालां पिसो तुमच्या विणे एकूय वर मोज्यान रावून येजो मोग करून कोरेंच हांव तांबडो सोंसो आतांचो संवसार पया जाला असो सासूबाई घरान आयला तेन्ना तूं मनो कसो दिसो मोगान पिशी जाल्या मातशें कांकेन म्हज्या येवन बसो दोगांय मोगान आमी आसत तुज्या मोगाचो आमकां लागतलो वसो आमी नासतना सांग आमच्या सासूबाई एक सुर रावतलो कसो आज आमी तुजे दोगूय पूत घरांत नाते पडोवन तुवें तुजे दोगूय सुनां सांगता कोसा मारता पांयां तुका जाणट्या मनशाचे रात करून ताका अपमान करिनाकाय अपमान करिनाकाय हाय तुले वसले मेरे कर्तुबा दारून बाय मोठा ते भांगार साहेब उतराक तुवें अपमान केला हे तुज्या हातांत आसा तें कितें तुज्या हातांत आसा तें कितें वर्सां करिनाकाय दिलो रे पुडे काम करतो मॅडम माझी रात करिनाकाय या आमी कितें गलत केला ते आमी तुका उपरांत सांगतली प्लीज माझी रात करिनाकाय मुजी आत्मकथा हांवें तुमकां जल्म हाडून केसो त्रास काडले ते हांव म्हणा मुजी आत्मकथा दिना केसे दिना अरे तुझे असले जाणटे मनीस आपल्याक बरे मरण दिवून देवाक रोजार करतात आनी तूं तेंची भाशेन कापोस नासलो मनीस न्ही हांव बरो कापोस दितो मनीस हांव मनशान कुडी वर्सां सुद्दां कितें ना जाल्यार कितें करूंक जाय कितें करूं जाय आनी तूं जावन आसा जिवो देंवचार आनी तुजो देंवचाराचो फोटो ह्या म्हज्या पवने सारके मनशा फुड्यान सोड तुगे फोटो जमती मान फोडलो ओय सद्याक आमी फकत तुजो फोटो फोडला आतां पळय आमी तुका कशें फोडटात पळय ते म्हाका मेलबर्न आमचे गोरकान हे घरांत आसतना ह्या चोडट्या कित्याक आमच्या घरांत रावपाचो कसो सोदिकार ना ते कसो कित्याक म्हणटाय रे म्हाका तुका आमच्या घरांत रावपाचो कसो सोदिकार ना आमी ल्हान आसतना तुवें आमकां सोडलेल्यात आमच्या दोळ्यांतले तुका ओळखली तुका उगडास आसा आमी ल्हान आसतना आमकां बॉम्बे शहरांत सोडून येताना आमी गालेरीत बसून रडटाले तेन्ना येणे आमची पर्वा करिना आयज आमी हाची पर्वा करची न्हय तुम्ही सोजमोशाय तुम्ही सुटले म्हणून तुमकां रावपा बंगलो आनी म्हाका रावपा ती होंपूय तुमगे बंगलो भायर काडटा तकली उसट म्हणून हांवें एकोड्या क्रोसीन टॅबलेट मागलेली तेन्ना म्हाका टॅबलेट दिली आनी हांवें ती टॅबलेट घेयली म्हाका खूब खबर आहा रे ती न्हिदी टॅबलेट म्हणून पापला खंयचा लॉस नालो सुय दादला बायला आशिर मरे सारकाचे शी जाले जाले कितें बसोस पाते साय बाबू गय दर किऱ्यान म्हाक न्हीद गा म्हाक खोटोन हो दोटी तेज बगले गेला आसतालो मिरवांक आत माल मरे तुका सारका पिंजेल मरे तुका अरे भितर एकलो कित करते सांगा उठी होत घाता किती सांगी या आई कित करते आगे मत माय बाप का नो टाटा
राव तुम क्या म्हाका दाखय म्हाका भुरगी घालाय म्हाका केक पोगलो तो राव भायर काण राव 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 तुमकां दाखयता तुमकां दाखयता राव राव चोय कितकोन चोय ताय साजरे आमकां कोटाय ते सायडी हाय तुगे मा नाही सायकल मान आकडी केली बरे सारखी होता मुझे माय कोण पाव आयरले अरे मान मारा सारखी बाबा 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 अरे तू रे तुगे मान मरे सारखी वाकडी झाल्या ते सायडी तोंड आसोन जायला तुगे हे सायडी झाली मरे ही घुमटी मिगेली ओ तू गेली ही घुमटी मिगे सारखी हा चल ही घुमटी मिगे सारखी आहे म्हाका बरो तू खबर असो जाल्ली ना तू खबर असो जाल्ली ये घुमटी सारखी हा शी हात मु आयो शर्ट पोत गायला हा के मुझे माय बोरी झाली मरे तुई सांगो नु आणि तू सिद्धा बाहेर राखलो जाल्यार हांव तुगे मानूंक उणाय तुका पोत्ती कोण उडयता आसलो हांव गांव साहेबा काय झालो ना म्हणतो का काय झालं ना नु बरे बरे हा वय सायकल मरे सायकल सायकली काय झालं ना अरे ही सायकल मिगे मरे तू गेली कोण गया 8 दिस झाले ही सायकल तू मिगे गेल बोता आणि या पाठ माते आमान आख्या गावा हुंड गेल बोता ही सायकल तू गेली ही सायकल तुगे पदरांगे जाल्या फाटल्या पाठी हुई हा तू तोरण कांड असं पाठ गाराकोडे ओय ही सायकल मुगेली सायकल दिना ओय दिनाले तू सांभाळ तू गेले तू तरी आम दाखवून जाय तू आऊन जाय तो गोंधळ अरे तू जसा गोंधळ जाय तो गायला होदळ छे मका उलयता ओ दिना म्हणल्या दिना जाते कर अदोगत साहेब युअर साहेब आद्रापार साहेब अदोगत साहेब पोदोड आणि गुंदोड झगडटात हौस कितेला पयतलो म्हाका जाल्यार कोर्टान वचपाचो वेळ जाता तरी आसतना पयतलो पोदोड कितें जालां आनी सगळोच गुंदोड कित्याक गुंदोड मुज नांव मरे तुजें नांव म्हणून हांव जाणा गुंदोड आनी फोदोड हातून कितें जालें सांगात म्हाका दोतोरबा सांगपा म्हणल्यार ओ फोदोड इमगे सायकल घेवन आज 8 दीस जाले चोरून गेल भोंवता कितें चोरून गेली दोतोर चोय म्हाका सायकली घोळो जाल्लोली त्या पासत हांवें 8 दीस चलोवपा म्हणून येयलोली आतां ताका दिवपाक येयला सायकल वय सायकल दी कोणची केस्ता हांव आनी मुजे पाटे पाटी घराको हा ते घराको यो आनी घे आनी वच घे आतां सायकल घेवन वच घे चल बरे भाशेन तुमचे केस्ता बंद करात चलो दोतोरबा तुका देव बरें करू कित्याक आज तू आसलो म्हणून मुजी सायकल म्हाका पोत्ती मेळली अरे बाबा ती सायकल तुका दोतोरा लागो मेळना अरे तू की सायकल दिवपाक म्हूण तुका हांव सोदूं भोंवतालो अरे 8 दिसांनी मरे तुका हांव सोदूं भोंवता ही सायकल दिवपाक चल सायकल घेवन वच आनी चोय मागीर सायन्सा थिंगा यो घरा कोडे आनी ते हुंपी पाटी हा ते पाट्याक घेवन वच हा देव बरें दोतोर मनीस एकदम बरा अशें करपाचें न्हय तुवें 8 दीस काय केलें ना दोतोर ताका दोतोर बाबा तू कोडे काम आसलोले जेटे काम आसलो आसा दोतोर बाबा कसलें काम केसो काम ते हिंगा रस्त्यार येवलो ना चल म्हज्या गाड्यान बसोया आनी उरलेली खबर म्हाका सांग चल या दोतोर बाबा दोतोर बाब तू जाणा मुगे बायल मरत सोन हांव भुमय कुडाकू रावतालो आयकोन जाणो हांव तारवार सर्वीस कोत्ता आनी हे मुगे भुरग्यांक म्हयन्या पयशे धाडटालो वय आनी त्या पयशांक कुस्तार हे मुगे पुतांनी मुगे पोन्ने घर आहलो ते म्हूण थिंगा एक बोंगलो बांदला आनी आतां हांव येतरी म्हाका बोंगल्यार रावों दिनाय ते हुंप एक बांदल्या ते हुंपी राव म्हणटाय अशें करपाचें न्हय तुज्या अशें करपाचें ना अशें म्हाका जाण जावपा जाय हे भाशेन करपा तांकां हुंयची पोंच आदोगादान तकली दिली ती जाल्यार रातचे वर तूं कितें म्हणूंक सोदता दोतोर बाब मुगे भाटाची कागदां हय मुगे भाटा कागदी तुवें हाय ही कागदां हांव घेवन येयला आतां कितें करूं सोदता हांव ही सगळे भाट पळय हा मुगेले ते भाट हांव मुगेले दुसरी बायल ना तिजे नांवार करपा सोदिता त्या पासो म्हाका तुजो आदार जाय आसलो चोय फोदड तूं दुसरे कोणी काजार जाला न्ही होय तुजे लागीं मॅरेज सर्टिफिकेट आसा सर्टिफिकेट आसलो दोतोर बाब पूण ती हांवें बोमय कुडा पेटांत व्हरलोली आनी हांव तारवार गेलो न्ही येता म्हणून चोय जाल्यार ती आलेन हायल दोतोर बाब ना तूं फोट मारताय तूं काजार जावंकूच ना म्हण हांवें आयकलां ना दोतोर बाब ना तूं म्हाका फोट मारता दोतोर बाब आमी काजार जालोली वय बोमय गोचे कोडे भायल्या वचोन आमी दोगांय एकमुखाको काजार जालोली पातिकार कोण नासलोलो तशें जाल्यार ते काजार कसले आमकां दोगांयकूय जाय तसलें जाणाय फोदड
हे दोगूय तुजे पूत आसात न्हय तांकां हांव बरो वळखता आनी ते लुगराक बंगलो काडून हांवें तांकां म्हजो आदार दिला कितें हांवें दिला तुवें तांकां आदार दिला हांवें दिला आनी इतू वगोत हांव मुगे दुस्माना कडेन उलयता अरे तुवें केस फायल पासून केली जाल्यार हांव तुज्या पुताची केस झुजतलो तूं झुजतलो होय आनी हांवच न्हू जायन तो Advogat Braganza. अरे Advogat Braganza, तू काय हांव चोयतलो तू केसा हातो तुवें मुगे भुरग्यां वाट लायल्या ओय चोय ओय तूं Advogat चोर नागोण Advogat चोर तुवें मुगे भाटा वाट लायल्या ओय फोदोळ हांवें तुज्या एकूच बाळाची वाट लायल्या पूण तुवें कितलेच ओस्तोरीची वाट लायलेली आसा कापस्तात मुगेली ओय कित्याक मोको उलयता तूं कोण रे म्हाका माना करूंक म्हाका उलयता मोकोडे तुका चोयता कोर्टां चोयता तुका मोको उलयता आतां चलो नसपाचें काय तूं म्हाका गाडयेन पावयता संसार नाका म्हणल्यार नाका म्हाका सगल्यांनी फटयलो मुगे पुतांनी फटयलो सुनांनी फटयलो आनी म्हाका नाका ही बाटा कागद घेता आनी हे कागदा सयत हांव जीव दिता आनी हो फातूर बेडा मागीर जीव दिता म्हाका एक सांग हो जीव कोणाक गेलो जीव तू गेलो मागीर मुगे जीव दिल्या तू कितको आडकोळ जात रे म्हजे पाटी तूं जीव दिता अरे अंकल हो जीव दिने व्हडलेकारांचें नांव पिड्यार करूंक सोदता व्हडलेकारांगे म्हाका पडना म्हाका फकत मुजें पडला नाका म्हाका हो संसार हांव जीव दिता म्हजे पाटी तूं जीव दिता म्हाका मरोंक नाका मागीर मरो नाका जाल्यार मरो जाय ते कितें मरोन दिनाय तूं तुमी नाका तूं जीव दिना म्हाका सोड एक मातशें धरी म्हाका दोन नाकाय चोय म्हाका तुमी सोडनाय जाल्यार चोय हांव तुमकां सोयत आनी म्हाका सोयत पूल सोयत हांव घेवन वयतलो असो धर हांव रोखडो येता घेवन येता म्हाका सोड देवा खातीर म्हाका सोड जॅसी देवा खातीर म्हाका सोड हांव जीव दिता सनिता राव सनिता राव असं ससपय जीव दिता तू कितें कोत्ताय हांव जीव दिता ना बाय हांव तुका जीव दिवची ना जीव दिवपा ना चल आमी गारे ना हांव गारे येची ना म्हळ्यार येची ना म्हाका सोड म्हाका सोड म्हूण सांगिला देवा खातीर सोड ना हांव तुका सगलें सूख दितली सूख दितली म्हणटाय आनी फटयताय तूं येईल म्हूण हांव जीव दिना नाजाल्यार जीव दिता आसलोलो चल चड आनी चड देव बरें कर तुका ओय हांव एक बरें कुमसार कोत्तलो आनी सगलें वायट सोडून दितलो आनी एक बरो मनीस जातलो चल आमी या पात बिगार आसल्या पुरो ओय आसतलो हवेली पात बिगार आसा वय सिनेता कित्याक आयलाय गो म्हाका मातशें मेळोंक जाय आसलो हे कोंब्याक घेवन खंय मोवताय गो सांगता म्हणून रागार जायना काय हांव वसल्या कोंबे मावर भोंवन तुजें नांव पिड्यार करिनाका तू कोंब्याचो फोन बूक करूंक आयलें कितें गो चोय बाये तो मुगे तोकली बत्ती पेड्डे कोता आयली तू मुगे सुने कित्या सांगनाका सांग तुका हांव हांवें भोमोय होदोळ गायला जायत पूण हांवें आयकलां तू आख्या व्हडलें होदोळ घात म्हूण बाय मातशें उगी राव मागीर बुजी तो ना कित्याक लागला तो सेस गे चल या देव बरो दीस दे फादर तुमकां काय दिवं फादर ओ म्हजो सासूबाई तो तुझ्याशी आपले कुंसार करूंक आयला तुजें नांव कितें मुगे नांव फोदोळ फादर सायबा बुगोश कितें जालें फादर म्हज्या जिवितांत पयलेच फावट हें नांव हांव आयकतां फोदोळ म्हणलें हय कित्याक आमच्या कॅलेंडरचेर सांत फोदोळ म्हूण एकूच ना म्हाका दिसता पोदोन फोदोळ आसतलो पद्दतीचें जायत फादर तुमगे साकिस्तांव पासून म्हाका वळखता आनी तुवें म्हाका वळखिलो ना फादर तशें जाल्यार तूं म्हाका न्ही सांकिस्तें रावन आयकता दिसतालो इगोजेर म्हाका तूं केन्नाच दिश्टी पडूंक ना फादर हांव गोंय आसना आसलोलो हांव बोंबय आसतालो फादर अशें सांग हय यो तर यो चल कित्याक आयिल्ली तूं कुमसार आयलें मरे गोंय देविका
तुमचा जावच्या आधी जाणाय मरे पातकांचो उगडास करूंक जाय कितली वर्सां जालीं कुमसा जालें तें सांगूंक जाय दूख धरूंक जाय आतां कुमसा जावच्या आदी कितें करूंक जाय पातकां करूंक जाय फादर पळय विसरलो आसतलो तूं कुमसार येता तेन्ना हांव पातकी म्हणूंक जाय आनी कुमसा जातोच कितें करूंक जाय तूं सांग न्ही फादर कितें सांगचें कुमसा जातोच दुखीची उज्जान्य म्हणूंक जाय आतां हें सांग कुमसा जाल्यार कितलो तेंप जालो रे सुमार 30 वर्सां जालीं फादर तशें जाल्यार पयल्या पोमिनाक पयलें कुमसार केल्लें हें तुजें दुसरें कुमसार आसतलें जायत फादर सांग तुजीं पातकां फादर मांयक जीब दाखयलेली पांयक गाळी मारलेल्यो जाणा मरे चवथो मानामे तुवें मोडलोय आवय बापाय वडिलांक मान दिवचो बरें फादर मागीर सांग शेजाऱ्यागे पयशा पाकीट चोरलेलें पळय चोरूं नाये तें चोरला ते पयशे परतून दिवंक जाय पूण फादर ते चोरलो ते पयशे नाय आनी पयशे आसल्यार ते पाकीटूय ना फादर तेंगे परते दिवपाक पळय कित्याक चोरलो तें आतां न्ही फादर चोरलो तें 30 वर्सां हाटी फादर कितेंय जावं पूण तें पातक तेंच उरता आतां पयशे तर ते पयशे फारीक कर आं बरें फादर बरें अरे समजोंक नाय कितें फुडें म्हजे फुडें येवंक म्हणून ना उरलेलीं पातकां सांग म्हणल्यार सॉरी सॉरी सायडीक राव हांव समजलो तुवें फुडें यो म्हणून समजलो फादर फादर तेच भाशेन हांव पत्तो चेचिलागे घराको गेलो आनी चेचिला सांगिल्लें मिकी भाशेक तुका चोर म्हणटा नागोण म्हणटा अशें करून हांवें तेंच्या दोगांयच्या मदीं झगडीक आयलें फादर पळय जाणा मरे आटो मान्ना मागीर कितें जाता फटी मारूं नाय पळय फादर दुसऱ्याचें नांव उबो नाय पळय फादर तूं कित्याक पॉलिटिकां पडटाय रे आमी पॉलिटिक्सां पडटाय तें बरें आहा फादर फादर तुमी पॉलिटिक्सां पडटाय न्हू आमी कितें बरें वायट सांगूंक जाय ते आमदार मिनिस्टर कितें कितें करतात न्हू ताका आमी ताका शिरकावून सांगतात आं बरें फादर बरें आनी कितें उरलां पातकां सांगपाची ना फादर जालें फादर आतां जाणा मरे आमी खंयच्या म्हयन्यांत आसा ऑक्टोबरा म्हयन्यांत फादर हो म्हयनो कोणाक भेटयलो आहा सायबीण मांयक भेटयलो जाणा मरे जाणा पळय मांयक सांगलो फादर भुरगेपणान आतां कितले थोडे दीस उरल्यात ऑक्टोबराचे न्हू पळय फादर आतां उरले म्हळ्यार 9 दीस उरल्यात आतां 9 तेर्स पिराजिता 9 तेर्स कोरताय फादर 9 तेर्स 9 तेर्स एका बाराबर करपाचें फादर अरे एका बाराबर 9 दिसा जाता म्हणल्यार दिसाक 1 तेर्स आं बरें फादर बरें आतां तुका कुमसार काबार जाता न्हू आतां कितें म्हणूंक जाय कितें म्हणूंक जाय फादर आतां सांगलेलें तुजी तकली उठता आसता दुखीची उच्चारणी म्हणूं जाय पळय फादर आतां तुका हांव बक्षणी दिता उपरांत पसून 1 तेर्स सरोजार कर इगोची हय आयकलां बरें आपल्या पुताच्या मरणान जिवंतपणा वरवीं कलसा देवपान संवसार आपणे परतून हाडलो आनी पातकांचे बक्षणे खातीर पवित्र आत्म्यान करतलो तोच भाव पवित्र विचार मणियारपणा वरवीं हांव तुजी पातकां बक्षितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमेन नव्यान पातो करी नाका शांतीन वच बाय याचो हे ते भुरगे थोड्या उदो नाताय तेंका चोयन म्हाका उमेदीच दिसली उदो न्हावपाची 2 बुचकुळी हाय न्हू हाय ते थोड उदो ओय बाय तुका बरें न्हय ते भुरगे न्हावतात म्हणून तूं न्हाव नाका चल आमी घरा चल या बाय या ए कोंब्या घाल्या रे बोदोड थोड्याकू ते म्हजी तोकली चाळयताय बाय हाय ओकी रो पासेस घे चल ए कोंब्या चोय आसूनी ताका जाय ते म्हणून तूं गुमसा जावन आयला सासबाई दुसरी सुन या रे धाकटी अद्यात पातोड या रे पातोडा तू बोदोड घाल सुनिया बोदोड घाता छोड म्हाका ते माल कित्याक जीव खाताय म्हजो ओय ओय सामको नितळ मनीस जातो म्हणून आसलेलो चोय कितको हाटी लागताय ते आसूनी बाय गाय येतो गाय बोदोळ मोठा नाका चल आमी घरा या चल बाय चल कोणा गेलो तुमगे मरे ओय ही ती मत्तान घुस घाता येरोपाक ससरा येता आसतना विंगळे येयलो ले आत घराक वयता आसतना विंगळे वसाय
कितें कोत्ताय कितें कोत्ता म्हणजे हे भाशे म्हाका मुजे एक येवप तें बरें हा तुमकां कित्या म्हणून जाय आसूं दी पाय म्हणून आनी तांकां आगो तुमी तू भांगरा सारकी भुरगीं हा म्हाका एक मुट्टे बरें हा भांगरा सारकी भुरग्यां तुमकां सोडची ना हा उजगात पाय पाय कितें जाता पाय म्हाका कितें जाता ना पाय तुका कांय सांगचें ना पाय पाय चल तुका डॉक्टरागेर वता तुका कांय जावचें ना पाय कसलो गोडबोड जाला पात्रांव ताक दावोन खूंय वेता अरे तुमीच म्हाका फोनान घातला कसल्या तोंडान खबर घेता म्हाका नाकून दुडू करून तो एकलो राजा कसो जियेता आनी लोनाचे रीण पावोंक ना म्हूण ही म्हाका एक नोटीस येता हांव ड्रायव्हर पात्रांव तुजो खरें सांगता हांवें नागोंक ना तुका नागोयला तो ताणें पूण सदांच पत्तो दिला म्हाका अशें लाखांनी लुस्कोण करूं आरे कशें पुटवलें जायत ताका म्हजो शिरो पुटोन तुमी बिकेक पावतेले हें मात विसरूं नाका दिसाले सोदता तुका आरे किस्तू खंयसर भोंवताय तूं जावो म्हाका नवी बास घेतल्या ती म्हजी बास तुवें चलोवंक जाय बासी कंडक्टर आसलोलो आनी बास कशी घेतली काय ताणें कोणाक ना गोयला म्हाका विचार आरे ताका कितें विचारताय ताका नागोयला जाल्यार कंप्लेन दिवन पोलिसेक हाडून म्हाका दवर आमी तोडू करून काम वारूंक नाका पात्रांव बेजो तुजो उजार कर आरे डिझल केरोसीन मिक्स करून मोस्टो बिलां दितालो वचून आतां सारकें म्हाका गोमलें पात्रांव बसीचेर व्हडली मारल्या कातू हांवें भोवोंक होंडा सिटी बूक केल्या ती म्हाका येवची जाली आतां म्हाका लागून होंडा सिटी बूक केला एक्सिडेंट जावंक शिराप घालता म्हाका नवी बस आयल्या इश्टाप तुका हांव ड्रायव्हर दवरूंक सोदता ड्रायव्हर रावल्यार कातोर मारूंक जावची ना देखून हांव बस कंडक्टर रावता होंडा सिटी घेतली दुसऱ्यान बास काडली चुकलो धंदो येतान दिवन कित्याक दोळे तुजे फुट्टात पात्रांव आमचो नवो धंदो पळोवन दोगूय दुकर कशें वाडोवन आयल्यात म्हज्या कुस्तार हॉटेलान जेवून आनी पात्रांव आसा ते शिवराकान जेवता घरा लोणचें पापड खावून आंकवार आमी आसतना दिसातात उडना मारून सागरामेर आमी जोडटाव नवो गोरा बोगोडून थोडे नवेच पासून काजार जावन बायलेचें सूख व्हरतात चोरून बरें घर पिड्यार जालें म्हणटा बायले घरान हाडून
असले वाईट आचार मानीत तर गोरकेतना सुखी आसना ओस्तोरी गोरकाराचें दूख सोंसता गोरकार तिच्या पासत कांयच करिना थोड्यो ओस्तोऱ्यो अश्यो आसात काजाराचो अणभव जजमना दादलो उजवाडान भोंवता तितली ओस्तोरी भोंवना काळोखान पडटा मोठे उदरुस्तीचेर येतून कोणाक परवा ती करिना गोरकार कारान आसतो कसले दूख तिका भोगता काय गोरकार आपलो मुर्तूच राणबायल म्हूण दावें जाता कुडीच्यो वस्तू तिणें काडटा गोरकार पळय आपलो मोरतकूच पळयात ओस्तोरी कितें करता हातीक आपले आसलेली कांकणां निमण्या वेळार काशीर मारून फोडटा कुडीक धवें कापड घालून माथ्याक आपल्या बोंद घालून रावता पूण गोरकान मरोन तर गोरकार कितें काडून दवरता आमली आधार मानून पळयात ओस्तोरी दूख भोगता गोरकान आपली मरोन तर हिरो कसो भोंवता आदले मनीस करून आयल्यात तांचो उगडास तुमकां येता अशें ओस्तोऱ्यान करचें म्हणून कायदो गोंयच्या बुकार मेवता देखून ओस्तोऱ्यान सांगतात आमी वस्तू तुमी काडूंक फावना गोड्यांतली आनी कानांतली काडल्यार गोरकार तुमचो परत येवचो ना अशें तुमी सदांच करीत तर समाज आमचो सुदरोंक पावचो ना ओस्तोरी फाटीं उरतेली ती कावालोरूच मेवचो ना बाबा पाय पाय तुका कांय जावचें ना तूं कांयच पियेना काय पाय चोपून डॉक्टर आसा तो डॉक्टर आसतना तुका कांय जावचें ना पाय कांय जावचें ना म्हजे बाय हांव जाणटी पिराये राण जात मरे सायबा आनी मरपा हा जाल्यार मुंबय कित्याक मरना रे सायबा गोंयेन कित्याक पोता आंटी मातशी गिराव ताका कांय जावचें ना बाबा बाबा तुम्ही हुई आए रे बाबा हांगासर आसात पाय बाबा मुगे नात हाडाय रे बाबा म्हजी फुडें नात हांगासर आसात आतां जिवाक कशें दिसता पाय बाबा 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 आनी संवसारान हांव रावतेच दिसना रे बाबा तुमकां जाय त्रास केले रे बाबा इल्लेशे आसता तुमकां सोडून गेलो जाय ते त्रास केले बाबा बाबा मुगे सुनू गेले पाय हांगाच आसा तुजेशी बाबा आनी ते दुसरें ते ओमतो हाडून गेलेले आसा रोखडेच येतले बेगीन मेलबर्न म्हाका पायचो एस्ताद बरो लागना तुका दिसना मेलबर्न आमी ताका बेगीनूच बांबोली व्हेल्यार अदीक बरें म्हणून बंपी ताजी केस एकदम सिरियस आसा म्हाका दिसना तो बांबोली पावता म्हणल्यार ह्या संवसारांत उरतसो म्हणून हांव ताका देवाच्या हातांत सोडला बाबा बाबा काय या बाटार कागदां सुनेको दिलो आहे बाबा हे सगळे माटात तुमचे नावार कोण वयतले बाबा बाबा बरें राय बाबा आय तुमकां सोडून गेलो म्हणून तुमी ह्या
मुगे नात्र बसण होई जाय बाबा पापाय तुका काय जावचे ना बाबा विश्वदानो तुम्ही लहान असताना तुमको सुख दिवपास ते तुमके एक सोरी सोडना बोपई गेल बाबा सुख सदो आणि मुगे सुनानो आई तुमका त्रास आगलो जाय ते चितिले आणि तुमच्या भाषेत जाय त्या एक त्रासाक गायली त्याच पासून तुमची मुखार आणि सगळ्या लोकां मुखार हांव जावं पावलो कोंबो सासू पाय बोलबी पळय पाय म्हाका पळय कसो मोठे दोळे करून पळय न्ही पाय कितें जाला ते पाय तू आमकां सोडून गेलो पाय पाय टेक सासू पाय किती मुगे सुनो तुका रागेलो ना पाय चल किती लोक माकी देता डायलॉग अरे Bito sapta sore. अरे Asli re, asli. Bito sapta sore. 3 kilometer आसपास बाबू वाला रस्ता रोडी है यो तू कोण सांगता कांडोला म्हणून ही सायकल मुगेली दिना सायकल तू किती आवलेल रे मरे दिली ठीक होता मी टेक येता टेक सायकल दिना जात ते कोरी अदोगत साहेब रे सायकल हांव म्हजी इसरलो सॉरी टेक गुंदोड कितें जालां सगळोच गुंदोड कित्याक फोदोड म्हणलो आवाज साहेबांनी आता देता म्हणून तू बसला जाणार काय वॉटर आला दुसरं जाऊन काम असं राव पांचे हात करी नाका या आम्ही सोडलं किती करून केला आणि तुका उपरांत सांगतेली सुने गाड्या होतो या ना असाच पाय सुने होतो गाड्या मी बाय तुका काय सांगचे ना पाय बिया ना पाय चल तुका डॉक्टरला घेऊन आता तुका काय जाऊचे ना पाय पाय तुका काय जावचे ना पाय तुझो पूत डॉक्टर असताना तू कोणाकूच भियेना काय तुका काय जावचे ना पाय काय जावचे ना आता तोंड धरले ना अरे संस्रा ना एंडिंग करतो सर किती Criança, merda, só vai. बाबा पट घेता